नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। संविधान फाटीर मारून पक्ष प्रवेश केल्ल्या आमदारांक पयलीं अपात्र थारायात आनी मागीरूच विर्येतोचे उलयात म्हणटा काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 एप्रिलाक गोंयांत सांजे 7 वरांचेर सांकवाळ हांगा व्हड सभेक करतले संबोधीत। म्हापशा पालिकेन वाडयल्लो पे पार्किंग शुल्क केलो कमी, थळाव्यांच्या कागाळी उपरांत पालिकेन घेतलो निर्णय। रातच्या 12 फोग लावन जल्मदीस मनोवप कितले योग्य? नेम फकत सामान्यांक, मुख्यमंत्र्यांक ना आपाच्या सुरेश तिळवेचो प्रश्न। गिरी महामार्गार जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण, 2 जाण जखमी जाल्यार मारना शिवोले जाल्ल्या अपघातांत एकलो जखमी। टाळ मृदुंगाच्या तालार भुपराज गजर करीत विठ्ठलापूर साखळे वीरभद्र जालो उमेदीन आनी भक्तिभावान। वीरभद्राचो थरार पळोवपाक व्हड्या प्रमाणांत लोकांची गर्दी। आता खबरो विस्तारांत। संविधान फाटीर मारून पक्ष प्रवेश केल्ल्या 10 आमदारांक पयलीं अपात्र थारायात आनी मागीरूच विर्येतोचो उलयात काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकर सांगता। कोण अपात्र बीन काय जायना, भाजपान विर्येतो आड दाखल केल्ल्या कागाळीचेर गिरीश उलयतालो। इंडियन नॅशनल काँग्रेस गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी अजूनही चलता। तेणी थंय गेले सांगला गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी इंडियन नॅशनल काँग्रेस मर्ज जाली म्हणून इल्लिगली कॉन्स्टिट्यूशन तोडून गेला। ते अजूनही डिस्क्वॉलिफाय जायना, ते अजूनही पेटिशन वगैरे सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा। त्याच्या नंतर 8 आमदार गेले, परत कॉन्स्टिट्यूशनाचे 10th शेड्यूल वायलेशन केलें, खंयच काँग्रेस पार्टी मर्ज जाली ना। हे डिस्क्वॉलिफाय जातात ज्या दिसा ते गेले तांकां डिस्क्वॉलिफिकेशनाचे स्पीकर अजून हियरिंग स्टार्ट करतात। आता सुप्रीम कोर्टान वचून ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन मागपाक पडटा। आता लोकांक घुसपोवपाक दाखोवपाक डिस्क्वॉलिफाय तुमी जे आमदार इलेक्ट जाल्ले आसात, जेणी कॉन्स्टिट्यूशन पातून दुसरे पक्षान वयतात, तांकां इलेक्ट केले आन सिंबलाचेर ते आसा तांकां दाखयता कमळाचो सिंबल, तांकां तुमी डिस्क्वॉलिफाय करना। आनी जो अजून इलेक्शन कंप्लीटूच जाल्ला ताका डिस्क्वॉलिफिकेशन दाखोवन लोकांक भितर कन्फ्युजन करतात। हे कंडेम करपाक जाय। तांकां एक्चुअली खबर आसा कोण डिस्क्वॉलिफाय जायना। जें कितें जाता तें स्क्रुटिनी टायम सुरू जाता, तेजे नंतर अजून इतिहास खंयचो आसता डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो। त्याच्या नंतर जाय जाल्यार इलेक्शन पेटिशन ते लडोवपाक शकता आनी खंयचेच इलेक्शन पेटिशन टर्म कंप्लीट पयलीं येयल्लें आसता। सो लोकांनी कोणेच कन्फ्युजन करून घेवप न्ही। कांयच कोण डिस्क्वॉलिफाय जायना, हें फक्त लोकांक घुसपोवपाक सोदता, वोटरां आमचे घुसपोवपाक सोदता। ज्या कारणान आमचे जे वोटर आसात, सपोर्टर आसात, तेणी कन्फ्युजनान रावप। हांव सगळे आमच्या सपोर्टरांक, वोटरांक सांगता कोण काय डिस्क्वॉलिफाय जायना, हें फक्त लोकांक फुटोवपा खातीर हो बेश्टो डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल केल्लें आसा। ताका कांयच अर्थ ना। कितें हे जातलें जाल्यार ते मागीर ताका सुद्दां कांयच ग्रावंडूच ना। तेणी फक्त कसलो इशू जेणी कॉन्स्टिट्यूशन हे करून 10th शेड्यूल कवर केलें ते डिस्क्वॉलिफाय करना। तांकां पयलीं डिस्क्वॉलिफाय करात। पयलीं 10 आमदार गेल्ले आनी मागीर 8 आमदार जाले, ते हियरिंग तरी स्टार्ट करात आनी मागीर लोकांक सांगात तुमी, लोकांक घुसपोवपाक वचात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 एप्रिलाक गोंयांत येतात। त्याच दिसा सांजे 7 वरांचेर सांकवाळ हांगा तांची व्हड सभा आयोजीत केल्या। ह्या सभेक गोंयभरांतल्यान 50,000 पेक्षा चड लोक येतले अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिली। मजगतीं काँग्रेसीचे उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांचेरूय प्रदेशाध्यक्षान खर टिका केली। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांची जाहीर सभा दक्षिण गोवा सांकवाळ हांगासर मुरगांव तालुक्यात सांकवाळ ऑपोजिट बिर्ला टेम्पल 27 तारखेर शेनवारा दीस सांजे 5 वरांचेर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे ह्या सभेक येवपाचे आसात आनी सभेक संबोधीतूय करतले। आनी आमी टार्गेट केल्लें आसा 50,000 पेक्षा जास्त लोक ह्या सभेक येतले। आणि ताका लागून हांव राहुल गांधीक विचारपाक सोदतां
की विरियाटोचो जे त्यांच्यानी कॉन्स्टिट्युशनाच्या संदर्भात तांचे उलयल्ले म्हणटा म्हणजे त्यांची ताका मान्यता असली काय कितें जी काँग्रेस पार्टी आपल्या मॅनिफेस्टोत म्हणटा की डेमोक्रेसीच्या कॉन्स्टिट्युशन सेव कॉन्स्टिट्युशन हे आसा त्यांच्या मॅनिफेस्टोत म्हणजे त्यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे असतात ते सांगतात की हे कॉन्स्टिट्युशन आम्ही मानपाक जाय म्हणून आणि त्यांच्याच पार्टीचो तांकां त्यांनी जे फॉर्म दिल्ले आसा काँग्रेस पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून तो ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचो अनादर करता आणि त्यामुळे हांव ह्या कॅप्टन विलियटोक सांगपाक सोदतां तुवें ह्या डेमोक्रेसीचेर विश्वास दवरून तुवें फॉर्म भरिल्ले आसा आणि त्यामुळे ज्या वेळाचेर कॉन्स्टिट्युशनाचेर तुवें डेमोक्रेसीच्या हातून तूं ज्या वेळाचेर फॉर्म भरता त्या वेळाचेर अशें डबल स्टँडर्ड कितें करूं नाका कॅप्टन विलियटो कडेन डिबेट करपाक पंदरुळ्या न्हय म्हज्या पार्टीचो सादो कार्यकर्तोय करपाक शकता पण ज्या मनशाची लायकी ना डिबेट करपाची तें कितें म्हूण डिबेट करप म्हापशे पालिकेत वाडयलो पे पार्किंग शुल्क कमी केलो कारीक 2 वरांक 60 रुपया केल्ले ते आतां 20 रुपया केल्यात जाल्यार दुचाकीक 2 वरांक 24 रुपया आशिल्ले ते आतां 10 रुपया केल्यात म्हापशा पालिकेच्या ह्या निर्णयाक लागून थळाव्यांनी समाधान उक्तायल्या फाटल्या सुमार 20 दिसां पयलीं म्हापशा पालिकेन अचकीत पे पार्किंगेचे पयशे वाडयल्ले दुचाकीक 2 वरांक 24 रुपया जाल्यार कारींक 2 वरांक 60 रुपया केल्ले पालिकेच्या ह्या अचकीत घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तावन कागाळी केल्ल्यो देखून पालिकेन आतां पे पार्किंगेचेर वाडयल्ले पयशे कमी केल्यात दुचाकीक 2 वरां खातीर 10 रुपया जाल्यार कारींक 2 वरां खातीर 20 रुपया केल्यात अशी माहिती म्हापशे पालिकेची नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकार हांणी दिली मीटिंग न घेतल्या कारणान आम्ही थंयसर निर्णय घेऊन म्हणजे आमच्या डिस्कशनान सगळ्या काउन्सिलरांनी एकमतान सांगलेले सध्या कोड ऑफ कंडक्ट नासल्या कारणान आमी हेचेर विचार विमर्श मागीर करूया ऑफिशियल मिटिंगेन तोपर्यंत आसा त्या पद्दतीन आमी पे पार्किंग चालू दवरला आणि त्या पद्दतीन आमी चालू दवरलो पण नोटिफिकेशन येताना त्या पद्दतीन असे गेल्ले असले की पयलीं जे 50 रुपयाचे जे टॅक्सी स्टँडाचेर आसले ते 60 रुपये विथ GST आणि म्हाका दिसता CSTचे हितूनसून त्यांनी हे केल्ले असले आणि त्याच्या खातीर इश्यू जाल्लो नासलो सो ही हो मातसो भुरगंड कसो जाता लोकांक मातशें जड वयता तेचेर परत आमी ते अपील केलें की बाबा 60 रुपयाचे हितून फॉर 4 व्हिलर्स कॅटेगरायजेशन ओन्ली ऑन द टॅक्सी स्टँड कित्याक थंयसर आमचे आसतले ते पर्यटक आसतले भायले लोक आसतले ह्या विचारांसून तेंच्यांनी जेन्ना आमकां खुलासो दिलो की त्या उद्देशान ते थंयसर दवरलेले आसले इट इज नॉट टू टॅक्स फॉर द म्हापसा नॉट टू टॅक्स आवर पीपल पण ते थोडेशे मातशे क्लॅरिटी जावंक जाय आसली आणि जेन्ना हो मुद्दो आमी हाडलो तेन्ना अशें केलें की वी वील नॉट गो अहेड विथ दीस सध्या तरी आमी आसा तुर्तास आसा ते जुन्या रेटीनूच आमी आमचे चालू दवरता आमचे शिव सरान केला सर ते आमकां काय खबर ना आमी वर्कर आसा तेंच्यांनी ऑर्डर कशें मारला पळय आमी तशें घेवचें पडटलें आमकां आमी एका कस्टमराकूच तेच सांगलें आमचे सेवन इतलें केलें आमी इतलें केलें म्हणून सांगलां आयच्यान ते आमी बूक काडपाक गेले ते पयलींचे ओल्ड रेट कार्ड म्हणटा ओल्ड रेट कार्ड म्हटल्यार आता जी 24 रुपया आणि 60 रुपया आसली पळय ही कितले दीस पयलींच्यान घेतली 15 तारखेच्यान घेतली 15 तारीख मेरेन घेतली कालपर्यंत घेतली कालपर्यंत घेतली आणि आयज मेरेन आज ते पयलींचे ओल्ड रेट काडले आयज ओल्ड रेट कितें ओल्ड रेट 20 रुपीज 4 व्हिलर 10 रुपीज 2 व्हिलर 20 रुपीज 4 व्हिलर आणि 2 व्हिलर हे आयच्यान सुरवात केल्या मग कित्याक लागून आता आमकां काय खबर ना सर ओके आमकां ते खबर आसतली सीओ खबर आसतली आयडिया आमकां खबर आमकां ते ऑर्डर कशें मारता पळय तशें आमी काम करता गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार पुलीस स्टेशनाच्या सायडीक रातच्या 12 वरांचेर व्हडल्यान फोग लावन जल्मदीस मनोवप कितले योग्य आम आदमीचो सुरेल तिळवे विचारता वयल्या वटेन मिलिटरी कॅम्प देगेक पुलीस स्टेशन कुशीक घरा आशिल्ल्यान लोकांक आवाजाचो त्रास जालो सर्वसामान्यान धांवपरान आवाज करीत जाल्यार पुलीस कारवाय करता आनी मुख्यमंत्री पुलीस स्टेशनाच्या सायडीकूच फोग लावन जल्मदीस मनयता हाचेर एक्शन कोण घेतलो आपाचो सुरेल तिळवे विचारता काल फोंड्या मध्यरातीर भाजपा कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचो वाडदीस व्हडा दबाज्यान मनयलो हे फाटभुंयेर सुरेल तिळवे उलयतालो काल रातचे हांगा 12 वरांचे ढाम ढाम डूम डूम आयकपाक आयिल्ले लोकांक कोणालो तरी बर्थडे सेलिब्रेट जालो इतले रातचे लोकांक त्रास करपी हे बीजेपीचे कार्यकर्ते आणि बीजेपीचो सीएम चीफ मिनिस्टर मुखेलमंत्री रातचे हांगा 12 सुमार येवन आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करता आणि सगळ्या लोकांक त्रास करता फोग लावन ही परिस्थिती हो मोत चडला ह्या लोकांक ह्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक आणि ह्या बीजेपीच्या सीएमांक हो मोत देंवोवपाची सध्या गरज आसा आणि फोंडेकारांनी
ह्याच डामडुमाचे आवाज 7 तारखेक ह्यांच्याच कानान परत घालपाची गरज आसा. तियेच्यान पणजे कोयर व्हरपी ट्रकाक गिरी राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. ट्रकाचें स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ड्रायव्हराचें ट्रकावेलें नियंत्रण गेलें आनी ट्रक कुशीकच्या रेलिंगाक आपटून उड्डाण पुलावेल्यान सर्व्हीस रस्त्याचेर उमटलो. जाल्यार दुसरो ब्रेक फेल जाल्ल्यान मार्ना शिवोले टेम्पोक अपघात जालो. ह्या अपघातांत ड्रायव्हर जखमी जालो. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत सध्या अपघातांची माळ सुरूच. बुधवारा फांतोडेर तियेच्यान पणजे कोयर व्हरपी ट्रकाक गिरी महामार्गाचेर भिरांकूळ स्वयं अपघात जालो. ट्रकाचें स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ड्रायव्हराचें ट्रकावयलें नियंत्रण सुटलें आनी ट्रक कुशीकच्या रेलिंगाक आपटून उड्डाण पुलावेल्यान सर्व्हीस रस्त्याचेर उमटलो. ह्या अपघातांत एकल्या कामगाराक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 2 जाण जखमी. उपचारा खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल. फुडलो तपास सुरू. आमकां बरोबर सकाळी मॉर्निंग बरोबर आमकां कॉल आयलें की एक कंटेनर ओवरटर्न फ्रॉम हायवे टू सर्वीस रूट नियर गिरी क्रॉस. सो इमिडिएटली आमचे MRT हेच गाडयेन आमी टर्न आउट केलो आमच्या स्टाफा सगळं आनी आमी रेस्क्यू ऑपरेशन थंय स्टार्ट केलें. पयलीं आमकां अशें ऑब्जर्वेशनाक अशें आयलां की पयलीं तेंच्यांनी खड्डो सायडीक काडलेलो. आमकां पर्सन थंय दोगूच दिसले, ओनरूय आशिल्लो, पूण तांकां तें शक्य जालें ना काडपाक. सो आमी ल्युमॅटीक वापरलें. त्या नंतर आमचें चॅक ग्लान पळयलो जाल्यार तें कशें जालें ना. सो आमी खणपाक परत स्टार्ट केली ती बॉडी लूज करपाक. म्हणजे तेजे हड्डे जे आसले तेजी वयली जी हें आसली तकली तेजी भायर आशिल्ली आनी एंटायर बॉडी तेजी भिजून कंटेनर आसली. बरोबर ते कंटेनराच्या तकलेच्या हेका बरोबर ती ट्रॅप जाल्ली. सो आमी तो व्हणो जो आशिल्लो तो लूज करता करता ती बॉडी टक्कन सुटली. आमी ताका भितुरल्यान ताका कंटेनर भितुरल्यान ताका आमी रेस्क्यू केलो विथ हेल्प ऑफ स्ट्रेचर आनी 108 आमी तो हँड ओवर केलो. ती पुलीस आमी घालन केलो म्हणून म्हापसा पुलिसान ताका हँड ओवर केलो. एक्झॅक्ट आतां लोकल बॉडी कडल्यान काडला कितें 5 म्हणून आमकां कॉल आयला संक ते गार्बेज ट्रक ताचो ओनर तो थिवी रावतालो सेंट्रीक म्हणून. आनी तो थिवीच्यान गाडी सुटोवन ती पणजे वयताली गार्बेज कलेक्ट करपाक. येतना गार्बेजाची आसली थोडी वयल्या कंटेनराक ती फुडली एंटायर बॉडी तोच भायर पडला तसो पणजेच्यान ती परत म्हाका कांय रिटर्न येतालें आसता. थंय आयडेंटिफायड फक्त 2च पर्सन मेळ्ळा. बाकीचे लोक म्हाका इंजर्ड एक मायनर 18 इयर्स तो महेश मरांडे म्हणून 18 इयर्स. सो तो फर्दर मेडिकल ट्रिटमेंट तो सध्या आजिलो एडमीट आसा. मजगतीं कांय वरां उपरांत मार्ना शिवोले देंवतेर टेम्पोक अपघात जालो. ब्रेक फेल जाल्ल्यान ड्रायव्हरान झाड आनी राखणेवंटीक धपको दिल्ल्यान ड्रायव्हर गंभीर जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. हेच्या पयलीं हेच्या पयलीं एक एक्सिडेंट जाल्लो. हिंगा ट्रक पडलेलो लोबरांचो आसलो. तेन्नाय आमी हो सेम इश्यू घेतलेलो. बाबा तुमी आसले भितर तेन्ना तांकां सांगलें बाबा हिंगा एक आग घालतलो जाल्यार एक्सिडेंट बंद जातलें म्हणून. आयज हो फूल लोडीड उदकाचो ट्रक येयल्लो आहा आनी म्हाका तो वास्कोचो दिसता आनी तो डायरेक्ट वयरसून डायरेक्ट खाला येवन एक आख्खे पद्दतीचें इंजीन बी तुमकां दिसचें पडटा कितें जाला. आनी सेकेंड म्हणजे हिंगा एक सायन बोर्ड हो खूब दीस जालो हिंगा सायन बोर्ड हा तुमकां दाखोया तो पळय मारून कितें जाला तो सायन बोर्ड हिंगा कित्याक आसता. ऑलरेडी तुमकां पयलीं खबर आहा की बाबा हिंगा एक्सिडेंट जाता म्हणून. आनी 2-3 दीस जाले हिंगा आंबे एकटो घेवन बसतालो. हांवें ताका आंबेकाराकूय सांगलें बाबा हिंगा तूं बसनाका बाबा नाल्यार तूं हिंगाच मरतलो म्हणून. तो आयजूच नासलो नाल्यार आयज तोय मरतलो आसलो. 3-4 दीस पयलीं आमी सांगलें बाबा हेचे दुरीक कितले भरां मोडले म्हणून. पूण कोण इश्यू घेयना हे आतां पळय तुमी कितले भरां आमी सांगले. हेच्या पयलीं लायटीचे सोडून दी आतां दिसाचो एक्सिडेंट हय मरे फाटल्या दिसांनी म्हणटा बाबा लायटी लोकांच्या गाडयांक लायटी दिसना जाल्यार म्हणून एक्सिडेंट जालो. पूण आतां हांव कितें म्हणटा आतां दिसाचो एक दीस ना. आतां इतली लोडाची गाडी इतले देंवतेसून घेवन येता तांकां हें करूंक जाय न्हू. ते बाबा वयरूच आग घालात मरे बंद जातलें ना. हालां एक आग घाल वयर एक आग घाल. गोरगांव लोकांचे मोडून हें जाली. तेजी पळय ती आंटी आहा ती आतां रडटाली बाबा हांकां सावन आमी थकले म्हणून कितें करतले. पूण हिंगा कोण हे सिरियसूच घेयना. हे पंचूय घेयना ना सरपंचूय घेयना. गोमंतक टीव्ही खातीर गिरीच्यान स्नेहा असोटीकर.
विठ्ठलापूर सांखळे नामनेच्या 6 दिसांच्या चैत्र उत्सवांतले मुखेल आकर्षण आशिल्लो वीरभद्र उमेदीन आनी भक्ती भावान मनयलो. हातान दारेच्यो तलवारी घेवन नाचपी वीरभद्राचो थरार पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. टाळ मृदुंगाच्या तालाचेर भुपराज असो गजर करीत वीरभद्रान खाशेलो नाच सादर केलो. ह्या वीरभद्र सुवाळ्या उपरांत शिरेची रथांतल्यान मिरवणूक काडली आनी ह्या उत्सवाची सांगता जाली. चैत्र उत्सवातल्या निमण्या राती दशावतारी नाट्य मंडळ वीरभद्राचो भाग नाटकांतल्यान सादर करता. वाळवट न्हंये देगेर आशिल्ल्या देवळांत ह्या वीरभद्राक खाशेले वेशभूषेत सजयले उपरांत वीरभद्र विठ्ठल रखुमाय देवळाच्या प्राकारांत दाखल जाता. थंय त्याच्या फाटल्यान प्रभावळ बांदता. ते आदी पुंडलीक देवळा कडेन गेल्ली श्रींची पालखी परतून मुख्य देवळा कडेन येता. प्रभावळ बांदले उपरांत वीरभद्र मदेगांत दवरिल्ल्या बांकड्याचेर उबो रावता. देवाक पांयां पडटा. ते उपरांत ताच्या दोनूय हातांनी धारेच्यो तलवारी दिता. बांकड्याचेरूच तलवारी नाचयत वीरभद्र आपल्या खाशेल्या नाचाक सुरवात करता. मुखार जमनीचेर रचिल्ल्या तणाच्या वर्तुळाक उजो लायता. वीरभद्र बांकड्यावयल्यान खाला उडी मारून पेटपी तणा भोंवतणी पावलां मारीत नाच सादर करता. थंय थारावीक फेरयो मारले उपरांत वीरभद्र मुख्य माटवांत धांव मारता. मुख्य माटवांत जमिल्ल्या व्हडा संख्येंतल्या लोकां मुखार वीरभद्र टाळ पखवाजाच्या तालार पावलांचो ठेको थारीत माटवांत नाच सादर करता. मदींच ल्हानसो सुसेग घेतना भुपराजचो गजर चालूच आसता. हातांतल्यो धारेच्यो तलवारी नाचयत पावलां मारीत नाच करपी वीरभद्राचो हो थरार हजारांनी संख्येन हजर आशिल्ल्या लोकांनी अणभवलो. वीरभद्र सुवाळे उपरांत श्रींच्या रथाची मिरवणूक काडली. ह्या वेळार देवस्थान समितीचे पदाधिकारी, आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हो रथ ओडले उपरांत ह्या उत्सवाची विधिवत सांगता जाली. सगळ्यांची परंपरा आशिल्लो हो चैत्रोत्सव जो दसमीन सुरू जाता आणि तो हनुमान जयंती म्हणजे चैत्र पौर्णिमेक ताची समाप्ती जाता आणि ह्या समाप्तीचो सामको शेवटचो भाग म्हणजे म्हत्वाचो ताका एक धार्मीक अधिश्ठान आसा तो म्हणजे वीरभद्र अवसर. फाटली साबार वर्सां शिरोडकर जी फॅमिली आसा साखळीतली हे जे धार्मीक अधिश्ठान तांचो तो जो हो वैजीक वीरभद्राचो अवतार आसा तांच्या फॅमिली हो साखळेच्या आमच्या विठ्ठल मंदिराच्या प्रांगणांत घडून येता. सकाळच्या 4:30-5 वरांचेर एक वेगळोच अनुभव आमकां विठ्ठलापुरांत दिश्टी पडटा. तो महादेवाचो द्वारपाल तीग जाण, एक वीरभद्र, दुसरो नंदी आणि तिसरो मुळकेश्वर. द्वारपाल ते म्हणजे रक्षक महादेवाचे समजलें. आणि ते रक्षक जे आहा न्ही तांची परवानगी घेतल्या शिवाय तुज्यान भितर वचूनच. हो वीरभद्र आहा न्ही तो ताजो रक्षक. हेतून दाव्यान वीरभद्र, उजव्यान मुळकेश्वर आणि फुडें नंदी. नंदी हे ताजे साधन हे तुजें वाहतूक करलें नंदी. पण तातूंत भितर ताजे जे हो जो तयार जाला न्ही ताजी स्टोरी आसा. बिहाफ ऑफ लग्नाच्या वेळार ताजो अपमान केलो बायलेच्या पार्वतीचो अशी ताजी आसा. म्हणून ताज्या मांवाक मारपा खातीर ताणें महादेवान हें केल्लें आहा व ताणें आपल्या हाजेर शीर हाडलें. हांगासून सुरू आहा. आतां तो कितली वर्सां हो वीरभद्र म्हणटा तो हांगासलो न्ही आमचो, हो कर्नाटकांचो. आतां म्हाकाच वर्सां जालीं आतां 61-62 वर्सां जालीं. हो हाजो बापूय रोहिदास आनी ताजो बापूय म्हणजे हाजो आजो. आज्याच्या वेळार आमी हात घालूंक ना. बापायच्या वेळार चालू जालें तें आतां जवळ जवळ 61-62. पूण ताजी एक ठरावीक खुबी आसा आनी डेंजर तो. हे बाकीच्या कडेन गोंयांत खूब हे जाता वीरभद्र सगळे जाता. हो रवींद्र भवन नाचता, शिगम्याक नाचता तो वीरभद्र न्ही.
तो सुटत जाले एकदां जर हातांसून जर ताणें जर वावरूंक सुरवात केली तर हांगा कोणूच रावचो ना आनी ते काडून घेणें मोठो कठीण. दुसरी गोष्ट अशी ताजी शस्त्र आसा तो पिडे किंवा लाकडी काठयो हे दिवया येता कारण कायद्यान ते बसना शस्त्र धाडदाजी हे करपाक कित्याक टाडा एकटो आसा ताजे शिवाय कोणाक लागले ताणें फाल्यां सगळें कॉम्पन्सेशन मागूं शकता आपल्या कंपनीन कितें मागीर ते कोर्टाचे तरी. आतां आमी कितें करता हे प्रोटेक्शन म्हणून ताका जबाबदारी म्हणून आमी आमकां लागल्या कामां येता समजलें. पूण सोड ताजी वेवस्थीत काडून घेवपाची जबाबदारी म्हजे कडेन आतां पर्यंत सोंपयल्ली आसा म्हणजे ते बरे भशेन हें जावचें सगळ्यो. आनी वीरभद्राची आतां लास्ट ही वीरभद्राची म्हणजे चैत्री. आतां हाज्यान पयलीं मागीर ते सांगता कोणें जितो मारलो ताका वीरभद्रा भायर आयलो ते काय आमी नको. आमी ह्या गोश्टी खूब पयलींची गोश्ट ती. पूण हो कर्नाटकांचो हाका जवळ जवळ 400-450 वर्सां जातली म्हणजे. आतां हाज्या नंतर ते फुडें कितें जायत तें सांगूंक ना इथपर्यंत बरे भशेन जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या 91व्या जल्मदिसा निमतान तांच्या सांखळेच्या हावसिंग बोर्डान निवासस्थानाचेर लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी करून मुख्यमंत्र्यांचो जल्मदीस मनयलो आनी तांकां परबी भेटयली. ह्या सुवाळ्याक वेगवेगळ्या मळां वयले मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. तशेंच डॉक्टर सावंत हांच्या कुटुंबी पाळयेच्या मोळगांवां श्री चंद्रेश्वर देवळान तांच्या बऱ्या भलायकी आनी जिणे खातीर 51 जाणांनी अभिषेक केलो. अर्थंच अस्मत् गोवा राज्यस्य मुख्यमंत्री पद भूषवतः श्री सावंत इति उपाख्यस्य पांडुरंग सूनोः प्रमोद नाम्नः वैवाहिक जीवने चिरकाल पर्यन्तं वैवाहिक सौख्य प्राप्ति अर्थम सर्वेषां कौटुंबिक जनानां आयुः आरोग्य प्राप्ति. आयज आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो 51वा बर्थडे आहा. तो आमचे गोंया माननीय मुख्यमंत्री आहा. तेन्ना ह्या सांखळी मतदारसंघात तो 3 फावटी निवडून येयल्लो आहा आनी सगळो कार्यभार तेजेर आहा. तो बरे भशेन चलोवनी तेज्या वाडदिवसाचेर ताका भरपूर आयुश्य मेळोवनी अशी आमी शुभेच्छा दिता ताका. आमच्या कुटुंबी गांवचे सुपुत्र डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो आज 51वा वाडदिवस ह्या निमित्त आमी गांवांत 51 अभिषेक करपाचे ठरयल्या. तशेंच तांकां यश आरोग्य आयुश्य भरपूर मेळचें. तशेंच राजकारणान यश मेळचें. विरोधक आहा तांकां तेंचे विरोधकां तेंच्या बद्दल तेंचे कांय ध्येय येवचें न्हू अशी आमची एक हें आसा. त्या बद्दल आमी 51 अभिषेक केल्या आनी तांकां सदींच आरोग्य आयुश्य भरपूर मेळचें. राजकारणान सदींच फुडें वयचें आनी फुडेंय तेंची निवडणुकेन फुडें यश मेळोवन तांकां सदींच ते मुख्यमंत्री उरचे अशी आमची एक आशा आहा. कोटी फोंड्या वाठारांत फुटिल्ल्या पायपलायनीक लागून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. देखून संबंदीत भौशीक खात्यान दुर्लक्ष केल्ले स्पश्ट दिसून आयिल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. पायपलायनीची बेगोबेग दुरुस्ती करून उदका पुरवण सुरळीत करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. नमस्कार. सध्या आमी आसा कुर्टी वाठारांत ज्या जाग्यार कालच्यान पयर सांजे वेळाच्यान
हांगा एक पायपलायन जी हांगा फुटल्या तितूंतल्यान दिसपट्ट्या हजारांनी लिटर हांगा उदक व्हांवत वता. थळाव्या लोकांनी ह्या संदर्भात कंप्लेन केली. खुबशे PWDचे स्टाफ जे आसा ते ह्या वाटेन वता म्हटल्यार हे उदक जे व्हांवता ते कोणाकूच हांगा दिसना. सध्या एप्रील म्हयनो चालू आसा. ह्या वाठारांतले खुबशे अशे गांव आसा ज्या जाग्यार लोकांक उदक मेळना. ते टँकरान उदकाची पुरवण जाता आनी हांगा अशें दिसपट्टे उदक हजारांनी लिटर उदक व्हांवून वता. संबंदीत खात्यान बेगोबेग दखल घेवन ही पायपलायन जी फुटल्या तिची दुरुस्ती करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर कुट्टीच्यान हांव शेखर नायक. बाळीच्या आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री प्रक्रिया संस्था मर्यादित या संस्थेन शुक्रारा 26 एप्रिलाक 10 वरांचेर आदर्श कम्युनिटी हॉलांत काजू शेतकरी मेळाव्याचें आयोजन केलां अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हाणें बुधवारा जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वर्सा काजूचें उत्पादन खूब कमी जालां. शेतकारांक काजूचो दर परवडना ताका लागून आदार दर वाडोवपाचो तशेंच ह्या वर्सा काजूचो दुश्काळ अशें जाहीर करपाची मागणी प्रकाश वेळीप हांणी केल्या. म्हणल्यार काजू शेतकऱ्यांच्यो समस्या. काजूचो रेट जर पळयलें आयज सध्या 113 रुपया हो काजूचो रेट चलता जो आमच्या शेतकरी भाव परवडना. काजूचे आमकां दिवपी जवळ जवळ 16,000 इतले शेतकार आसात. तातूंतले 3,546 8,546 हे ऑर्गेनिक त्यांचे कडेन IMO ह्या एजन्सीचे सर्टिफिकेट आसा म्हणजे इंटरनॅशनल एजन्सी आसा ताजे सर्टिफिकेट आसले हे 3,546 इतले ऑर्गेनिक फार्मर्स आसात. आनी म्हाका दिसता राज्य न्ही देश पातळीचेर सुद्दां इतले मोठे सर्टिफायड आसले शेतकरी 8,000 हेक्टर अंडर कॅशू कल्टिवेशन भितर आसले आदर्श सहकारी सोसायटीचो हो मोठ्यांतलो मोठो प्रोजेक्ट आसा. एक सायडीन म्हणजे काजूचो दर आसा 113 रुपया पूण शेतकऱ्याक जो सरकारी जो सपोर्ट प्रायस डिक्लेअर केलो आसा तो 150 आसा. आदर्श कृषी सोसायटी दर वर्सा सरकारा मुखार रेट वाडोवन दिवची मागणी करता. टी टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. भोवमानेस्त गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां जल्मदिसाची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी श्री प्रसन्ना घोटके, उद्देजक, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक PVG ग्रुप. गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचो आज वाडदिवस. तांकां वाडदिवसाची हुनहुनीत परबी. डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी अशीच गोव्याची सेवा करची आणि तांकां देवान उदंड आयुश्य दिवचें अशी हांव देवा कडेन प्रार्थना करता.